नीज गोंयकार आमच्या सगळ्या जे कोस्टल बेल्ट आणि जे कोस्टल बेल्टाक सोडून पासून नीज गोंयकार जे गोंयकार आसात तांकां एक उलो मारूंक सोदता ह्या माध्यमांतसून की हे जे आमचेर आयज सरकारान CZMPचो जो प्लॅन हाडलेलो आसा हो व्हडलो घातक आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमी जेन्ना पब्लीक हियरींग जाल्लें पणजे तेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाक ऑलरेडी तेंचे कडेन सांगलेलें की जो पर्यंत हे प्लॅन पळय पास केल्ले आसा जावं इम्प्लिमेंटेशनाक येवपाचें आसा तो पर्यंत पब्लिके कडेन प्रत्यक्षान तेंचे कडेन वचोन तांकां फूल तेजेर डिस्कशन करिनात तो पर्यंत हे सगळ्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसतलें. तशेंच आमकां दिसता वो जेन्ना सुरवात हेची पळय ह्या प्लॅनाची ही जाल्ली सुरवात CRZ पासून. CRZाक तेंच्यांनी सर्टन एरिया दिल्ली 500 मिटर्स दिल्ली. त्याच्या उपरांत कितें जालां CZM जाल्लो. CZMाक तेंच्यांनी 200 मिटर दिल्ले आनी CZMPच्या उपरांत हे CZM आनी CZMच्या उपरांत CZMP प्लॅन जाला तेचेर तेंच्यांनी 50 मिटर हे रिस्ट्रिक्शन घातलेले आनी हे रिस्ट्रिक्शनाचेर सेंटराक पासून तेंच्यांनी सांगलेलें की हो जो प्लॅन पास जाता ते आमी CZMP पास करता फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हाय टायड जी पळय आहा थंयसून फुडें लोकांक इफेक्ट जावंक फावना म्हणून प्रोटेक्शनाक लागून हे तेंच्यांनी केल्लें. तेचेर तेंच्यांनी मागीर कितें केलें आमी जेन्ना ताका पणजे गेले तेन्ना विचारलें की बाबा जो पर्यंत आमकां ईच एंड एवरी विलेजीचे प्रत्यक्षान ते प्लॅन थंय पळोवंक मेळना आनी तुमी जे कितें पळय त्या प्लॅनाचेर प्लांट केल्ले आसा ते आमकां पळोवंक मेळना तो पर्यंत आमी तेचेर हें आमकां जायें हें नाका आमी सांगूंकूच शकना. हे तेंच्यांनी आमकां थंयसर कांय दाखोवंकूच ना आनी तेंच्यांनी सांगलें कितें तुमचें कितें पब्लीक हियरींग कितें उलोवपाचें आहा तें उलया आनी एलोंग वीथ तांकां सेम टायम सांगलेलें आमी कितें की हे प्लॅन प्रत्यक्षान पंचायतीन येवंक जावं पंचायतीनसून ईच एंड एवरी इफेक्टेड एरिया पळय आसा तेंच्या पर्यंत पावोंक जाय आनी तांकां लोकांक घेवन कॉन्फिडन्सान ते कितें इफेक्ट जातलो तो सांगूंक जावो म्हणून सांगलेलें. तशेंच हांव मागता आतां की हें जालें तें जालें तेंच्यांनी आतां रिसंटली तेंच्यांनी सांगलां बाय मिड ऑफ मार्च हो CZMP प्लॅन तेंच्यांनी सांगलां हे पळय एप्रुवल ऑफ कोस्टल प्लॅन लायकली टू बी मिड ऑफ मार्च. हो मिड ऑफ मार्च म्हणटा ते एप्रूव जातलो म्हणटा ते मिड ऑफ मार्च म्हणून तरी हांव जो सरकार जातलो तेंचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे आमच्या गोंयकाराची जी कोस्टल बेल्ट जावं बाकी जे एरियेस आसा हेतून अशें धरूं नाका जी कोस्टल बेल्टूच इफेक्ट जातले म्हणून ज्यो तेंच्यांनी सागरमाला आतां तुका सांगता हे CZMPचे तेंच्यांनी सागरमाला केल्ले आसा. सागरमालाक तेंच्यांनी रिवर कनेक्टेड केल्ले आसा. रिवर कनेक्टेड इट इज द वन पार्ट ऑफ CZMP सेम थिंग आहा ते सागरमालाक रिवर कनेक्टेड करून तेका तेंच्यांनी CZMP हो प्लॅन आहा तो कनेक्टेडूच आहा आनी तेचेर जे पळय आमी हेचेर एक एप्लिकेशन CRZाक दिल्लें कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाक हें आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें पणजे तेचेर आमी सांगलेलें हें मेन्शन केल्लें आमी सर्टन 76 तेचेर आमी पॉयंट्स घातलेले जे इफेक्ट जातले हेचेर इफेक्ट जातले म्हणून लोकांक ते पयलीं ह्या प्लॅनाचेर हाडूंक जाय म्हणून आनी ते प्लॅनाचेर जेन्ना हाडटले आनी ते प्रत्यक्षान लोकांक दाखयताले आनी लोकांचें सजेशन घेवन फुडें वता म्हणून हें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. म्हणून हांव लोकां कडेन इतकेंच मागता फर्स्ट थिंग हे आमचें जस्ट अवेरनस करता सगळ्या लोकां कडेन युनायट येवया सगळ्याचें सजेशन घेवया आनी हेचेर कितें तो फुडें पळय प्रोसिजर लोकांक वांटोवंक कशें मेळटलें आनी हें CZMP एक टायम सेंटर गव्हर्मेंट जर सागरमालाच्या अंडर हे प्रायवेटायजेशनाक जर दिलें हेंच्यांनी आतां आमकां आयकून येता CZMP तेंच्यांनी MPTक दिल्लें आसा. MPTक तेंच्यांनी सर्टन खंय प्लेस जी आसा फ्रॉम द सेंटर ऑफ MPT 25 मिटर सावथ 25 किलोमिटर सावथ आनी 25 किलोमिटर नॉर्थ तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां ती ऑथॉरिटी दिल्ली आहा. तशीच ही बाकी उरल्या ती तेंच्यांनी CZMPच्या अंडर प्रायवेटायजेशनाक दितले आनी तांकां ती ऑथॉरिटी दितले म्हणजे तेंच्यान जाय तें करूं येता. म्हणून हेचेर हे फुडें ना जावच्या खातीर हांव इतकेंच रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की लोकांक सगळे आमी जे स्थायी आहा ते युनायट येवया आनी हेचेर विचार करून सरकारा कडेन आमी कितें तरी मांडुया बाबा हें आमकां हें जायें वा नाका तेच्या बद्दल तेचेर म्हायती कशें कितें मांडप तें तूं 2 उतरां सांग. राजन घाटी म्हाका सांगपाचें दिसता
आमी सरकाराक निवडून दिता कित्या खातीर आमचे ह्या सोसायटीचे ह्या स्टेटीचे खंय ती राखपा खातीर आयज हो राज्य आमकां राखपा खातीर जाय। आयज पळोवंक गेले जाल्यार आमची सगळी वेळ भरलेली आसा गोंयभर। आमचे व्हडलें कांय ना, आमचे लोक जे आसा फिशरमॅन आसा हो फक्त प्रश्न फिशरमॅनाचो न्ही, हो प्रश्न जावन आसा एक रेंव काडणारो, एक शेक ओनराचो, अशे कितलेशे त्या दर्याचेर रावपी लोक आसा जेंची घरां आसा, हे सगळे जर पळोवंक गेलो जाल्यार खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान विचार करूंक जाय आसलो। हो ज्या दिसा गव्हर्मेंट हें जाल्लें कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ताका आमी सजेशन आनी ऑब्जेक्शन दिवपाचें ठरयल्लें आनी ते गव्हर्मेंटान घेतलेले आनी हे सगळे दिवन सुद्दां आयज हेजेर विचार न करता गव्हर्मेंटान परत एकदां ह्या म्हयन्याच्या मिडाक आपूण तो पोर्ट जर कितें आसा बील तें बील पास करूंक सोदता। ही जी बिलां जी पास करूंक सोदता ही कोणा खातीर बिलां पास करूंक सोदता हांव विचारता पयलीं गव्हर्मेंटाक। अच्छे दिन म्हणटा ते खंय गेले अच्छे दिन जे आमकां आयज वायट दिसता, जे बारीक लोक जे शेतान काम करणारे जे दर्यान काम करणारे तेंचे तुमी पळयना जाल्यार गव्हर्मेंट जावो कित्याक, सरकार जावो कित्याक आमकां? ह्या सरकाराचे फुडें भवितव्य कितें? यांच्यांनी भवितव्य म्हणटा ते आमचे काबार करून उडयल्ले आसा। ह्या भवितव्या खातीर हांव सगळ्या प्रत्येक लोकांक सांगता तुमी जागे जायात। आयज हो प्रश्न फक्त फिशरमॅनाचो न्ही, आयज हो प्रश्न जावन आसा प्रत्येक लोकांचो, प्रत्येक विचाराचो जाल्लो आसा। हांव मागता तुमचे कडेन सगळे एकठांय जाया, आमी एकठांय जावया, जे पॉलिटिकल आमचे कितें आसा ते भायर दवरुया आनी आमी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा। परत एकदा लिबरेशन जावंक जाय CRZचे आमचे जो प्रश्न CZMPचे, कारण CZMPचे बील जे आसा हे खतरनाक जावन आसा। आयज पयलींचे गव्हर्मेंटचे राजकर्ते असले न्ही ते राज्यकर्ते म्हणून वावुरताले आनी आयज हे बिझनेस करते म्हणून वावुरता। दुःख दिसता, फक्त आपल्या फायद्या खातीर, आपली पोटां भरपा खातीर तुम्ही करता काय कितें? हो प्रश्न हांव विचारूंक सोदता सरकाराक। सरकारान जर तर असोच जर हे केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी रक्ताचे पाणी करचे पडटले, कारण ह्या सरकाराक दाखोवचे पडटले ह्या सरकार जे कितें करता ते फक्त लोकां हिता खातीर न्हू। ही लोकशाही सरकार चलोवंक जाय आसलो पण हो सरकार चलना, कारण त्या खातीर आमी सगळ्यांनी उठाव करूंक जाय, असो उठाव जावंक जाय। त्या खातीर आमकां चित्ता आयज बलबी मालवणकर, आयज हरमलकर हे सगळे एकटे कित्याक जाल्या? तेंचे पर्सनल कितें आसा? तेंच्यांनी आयज एक मिटींग घेतलेली, आयज त्या मिटिंगेनसून म्हाका दिसता आमी शिवोलेकर, हांव शिवोलेकर, कारण शिवोले जो प्रश्न जावन आसा शिवोलच्या लोकांनी, आयज शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी 6 पंचायतींच्या सरपंचांनी सगळे वांगडा आनी पंचांनी एक्स पंच सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय। जे आमचे कोण सोशल वर्कर आसा किंवा ते नागरीक समिती आहा ती सगळी एकठांय जावन खरें म्हटल्यार ह्या प्रश्नाचेर विचार करूंक जाय आनी हो विचार फक्त आतां न्ही, हो जातेतलो बेगिना करूंक जाय आनी कृती करूंक जाय, फक्त निशेध करून उपयोग ना। त्या खातीर बायोडायवर्सिटीचो आमचे चेअरमॅन आसा तांकां सगळे एकठांय करूंक जाय सगळ्या पंचायतीचे आनी तेजेर एक बरो निर्णय घेवंक जाय। आनी म्हाका दिसता फुडें जी आमी स्टेप घेतली, आयज आमची एक बारीकशी मिटींग जाल्ली आसा, फुडें म्हाका दिसता आमी शिवोलकारांक सगळे एकठांय करून एक मिटींग जावंक जाय आनी अशें करून प्रत्येक 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन जे पंचायत लागता, म्युनिसिपालिटी लागता, जे सोशल एक्टिव्हिस्ट लागतात ते सगळ्यांनी एकठांय जावन खरें म्हणजे एकठांय जावन हो विशय आमी हाताळूंक जाय, कारण हे अच्छे दिनाच्या पेक्षा आमकां बुरे दिन जे कितें आहा आमच्या पयलींचे ते दीस दियात आमकां, तितून आमी समाधानी आसा। हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मिडिया जे आमचे खांबे जावन लोकशाहीचे तांकां सुद्दां तुमी सुद्दां हे मातशें फाटीर घ्या वजें आनी आमी सगळे एकठांय जावन हे वजें फुडें व्हरया आनी ह्या गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवया की हे गव्हर्मेंट म्हणटा ते फक्त कॉर्पोरेटाचे जावन आसा, पयशाकारांचे जावन आसा, अडाणीचे आसा, अंबानीचे जावन आसा। हे आमकां नाका, आमकां आमचें जाय गव्हर्मेंट, आमचें सरकार म्हणटा ते बहुजन समाजाचे आनी प्रत्येक नागरिकाचे जावन आसा, जे बारीक लोक जे ह्या नुस्तेकाराचे किंवा ते शेतकारांचे जे कितें प्रश्न मांडटा न्हू ते आमकां सरकार जाय। आयज 10 तारखेक आमचें कावंटींग जातलें, लोकांनी कितें केलां तें कौल कितें तें कळटलो आमकां, ह्या कौलानुसार आमी फुडें वतले। जर तर सरकार हो जर आयकना जाल्यार आमी ह्या सरकाराचे सुद्दां निशेध करतले गव्हर्मेंटाचे, ह्या स्टेटाचे आनी ह्यांनी जे मोदी सरकारान जे कितें घालून दिला आमकां धडो त्या धड्याचेर हांव निशेध करता आनी फुडली कृती मोदी सरकार ठाण जावन सोदता। गोंयकार उठ्ठलो, गोंयकार असो उठ्ठलो की तुमचे रक्ताचे पाणी करून दितलो। त्या खातीर मागता राज्यकर्ते सारखे राज्यकर्ते रावात, कारण बिझनेस आपली पोटां भरपाक तुम्ही राजकारण करूं नाका। तुमचें जर करपाचें आसा जाल्यार तुमकां हो देश विकपाक दिवचो ना, हो देश आमकां जावो, आमचें गोंय आमकां जाय, गोंयकारपण आमकां जाय। धन्यवाद। मायकल उलयना म्हणटा Give me some time. Give me. I'll explain everything properly so the people of. Okay, Sam.
I am Michael D'Souza, Chairman of Anjuna Kaiswa Biodiversity Management Committee. The main thing is this CZMP has been going on for a long time. The courts have given delays, dates and dates and dates. Now the courts are also fed up, and courts have put up on this that by 15th of by this end of this month, the CZMP plan has to be done in toto. But the biggest problem is we Goans have not got up and forced the government to try to do something about this, to put the plan in place. Now, as chairman of the CZMP plan, 2 years back, I have already put up my suggestions and this for the CZMP plan, and it was passed. Most of the 70% has been passed and incorporated in the plan. But surprisingly, my point that this is a fishing village and it has to be marked as a fishing village has not been taken up. I don't know why. As somebody was saying, the Sagarmala plan, maybe it is because of that they don't want to show that it is a fishing village, because then the courts will interfere if it is in the plan. If it is not in the plan, the courts will say it is not in the plan, then how can I say that it is a fishing village? So I feel that it was purposely done that the fishing villages are not marked, so that the Sagarmala plan can be completely in toto, can be done by the central government. Rivers have been nationalized, so the state government and the people of Goa have got nothing to do excepting to go to court. Now when you go to court, we have to have proof that this is a fishing village, it has to be in the plan. So we have to fight saying why is a village not mentioned as a fishing village, number one. Number two is that the Sagarmala plan is not only going to come here only, it is going to come all over the coast of Goa, and they will be having transfer points at each and every place like they had it in Venna. Venna was just a trial. They wanted to try whether आमचे सातले की ना. It didn't work, but they will keep on going to different places. Tomorrow it may be in Bastora, or tomorrow it may be in Asagaon. They may start stacking coal, bring coal here with small boats, take it and stack it somewhere else. And from here it is going to go right up to Bihar and all this, and Maharashtra and Karnataka. Why should Goa suffer for the development of Karnataka and Maharashtra and other places? Give us something which we can utilize, like IT. Give us IT, not in places where there is a very good biodiversity. There are so many places where there is Kheda Gaon. Put IT there. Build roads from there to the different parts. Why you have to destroy a wetland area like Chimbel to put an IT park there, or in Walpoi to put an IT park there, destroying trees? There are so many places where it is completely open and useless land. Use that for IT. With these few words, In this regard, if government doesn't listen to you, what will be your next action? see, at present it is, if this turns into a law, I cannot do anything. But if it doesn't come as a law, I can take up this matter up to Goa State Biodiversity Board, from there to NBA, which is a national board biodiversity authority, and ultimately, if required, we will approach the United Nations, because India is being funded by United Nations under all these things. Government is not spending its money. It is given by the World Bank to Goa through the Western to safeguard our biodiversity. Because they have already finished their biodiversity, so they say, okay, we'll compensate you. We are giving you this much money for JICA projects, for these projects, for that projects. If required, we will go even up to the United Nations and put up our grievances before the United Nations, because they are financing it. This is not the Indian government who is spending money from its pocket. Okay. Let it be clear to the Indian government. Okay. संजय भाई पुढे कायदो आनी सुव्यवस्था तुम्ही पळयता आसतले सेंट्रल गव्हर्मेंट खंयसून तयार जाता फोर तुमकां एक्सपिरियन्स जो आतां रिसंटली 15 दिसां पयलीं जो आमकां अनुभव येयलेलो आसा पंचायत बॉडी ही सर्वश्रेष्ठ बॉडी आसता हांगाय कांयसवाय अंजुना मतदारसंघान पंचायत बॉडी आसा पंचायत बॉडीन जो ठराव पास केल्लो ह्या सरकारान अक्षरशः पायी मल्ली केल्लेली आसा आमी म्हणटा गव्हर्मेंट
कसलो आसता, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल आणि फॉर द पीपल. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? पंचायत बॉडीसून आमी एक सरपंच तयार करता. सरपंच मागीर कितें करता, आमी हेजेर वयता झेडपी वयता आनी झेडपी आमी एकठांय करून एक MLA तयार करता. MLA आमी मागीर तयार जाल्या उपरांत एक राज्यसभेचे सगळे एकठांय जाता, राज्यसभेर मनीस धाडटा आनी मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान मनीस धाडटा. ते कित्याक लागून? जे मनीस निवडून दिल्या उपरांत आपणाक कायदो तयार करता. आमी म्हणटा फिशरमॅन, आमी हो फिशरमॅना आमी कोंकणीन कितें म्हणटात? नुस्तेकार. दर्याचो राजा म्हणटा आमी. दर्याचो राजा कोण? वयर सेंटराक बसला तो दर्याचो राजा का हांगा बसले ते दर्याचे राजा आसा? आमी हे अंजुना मतदारसंघान आनी गोंयच्या प्रत्येक वाठारांसून MPDन जो कायदो आपणाक स्वता हातीन धरपाचो तयार केलेलो आसा. MPD हांगा आसा. MPD कोणी हाडली? सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडली. आनी आमी येयल्ले फावटी म्हणटात कितें, वयरसून दिल्लीसून कायदो तयार जाता. दिल्लीसून कायदो कसो तयार जातलो? हांगासून जे मनीस जो पर्यंत तेंच्या पांयाचेर आमी कुदळ मारिना, जे मनशाची तकलेचेर आमी बडी मारिना, तो पर्यंत कायदो हो BJPचो सरकारूच तयार करता. वयर गुजराताक कोस्टल लायन आसा, थंयसर कसलो कायदो येयला ना. आनी हांगासून जर 150 मिटर जर फाटल्यान जर हेजे प्लॅना प्रमाणे आमी हे एका कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाक जेन्ना उबे रावन सांगलेले आमचे जे ग्रिव्हन्सीस तुमी आयकून घ्या म्हणजे एकटो ऑफिसर जो बसलो नासलो कंपालाचे, आमी पयले नोट केल्लो आनी एकटो सुद्दां आमचे सजेशन घेनासलो. आनी हांगा जवळ जवळ 76 पॉयंट घालून दिलेले आनी हे अंजुना पंचायतीसून जे कोणी सायन मारून दिलेले आसा तांकां खंयच्याच आमदारान लक्षांत धरूंक ना की ही गोश्टी आमकां गोंयकारांक जाय म्हणून. आमी आमदार आतां आमचो श्रीपाद भाऊ नॉर्थ गोवाक आसा आनी पंचायतीचे इलेक्शन लागीं येयलेले आसा. प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघाक हांव पॉलिटिक्स हाडिना. पंचायतीचे इलेक्शन जेन्ना येतले तेन्ना आमी मतदार वोटींग करतले आनी वोटींग केल्या उपरांत जेन्ना निवडून जेन्ना जो मनीस वयतलो ताका आमी निवडून कित्याक हाडपाक जाय हे गांवच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय. हो जो कायदो तयार केलेलो आहा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केलेलो आनी वयर जो मोदी जो बसलेलो आसा न्हू हो कित्याक लागून बसला म्हाका खबर ना. जेन्ना फिशरमॅन जेन्ना हांगा आमचे कांयसुवा वाठारांसून अंजुना शिवोले मतदारसंघान जे आमचे खुबेकार आसा, नुस्तेकार जे आसा न्हू, बारीक बारीक हेजेर पोट भरताले. पोट भरपाक जर हो सरकार जर दिना जाल्यार तुमच्या पांया कडेन यो म्हणून तुमकां 2-2 हजार ती तुमीचे हेजेर आमी आदार रावपाचे. हेका लागून आतां गरज आसा. आतां इलेक्शन जावन सोंपलें, आतां हे इश्यू घेवपाक कोण येवचो ना. इश्यू घेवपाचो प्रश्न येना हितून. आतां हांव म्हापशा रावता, आमकां CZMPची आमकां तार रिवर जे आसा थंयसर सुद्दां खूब कितें कितें करपाचें केल्लेलें आसा. पूण आतां ट्युरिजमाचे अंडर आनी जो सरकाराक आयज आमचें लक्ष आहा कित्याक लागून ही ब्युटिफूल एरिया जी आसा न्हू ही सायडीक तांकां दर्या दिसता. तेंचे वयरसून जे कोणी मनीस येतले हांगा गोंयकारांक काय ना, गोंयकारांक काय मेळपाक ना. गोंयचे जे आमी प्रतिनिधित्व जे कोण करता न्हू तांकां आमी निवडून दिल्या उपरांत ते आपणाक जाय तशे कायदे इम्प्लिमेंट करतात. पूण हेका आवाज करपी कोण आहा दिल्ली वचोन? अभिनय तेंडुलकर वयर राज्यसभेर बसलेलो आसा. कित्याक लागून बसलेलो आसा? श्रीपाद भाऊ वयर हेका गेल्लो आहा, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जाल्लो आसा आनी सार्दिनाय गेल्लो आसा. तुमकां इमानान वचपाक आनी येवपाक तुमकां निवडून दिलेले आसा. आमकां गोंयच्या जनतेक जे कितें जाय प्रत्येकाचे इश्यू जो हो आसा हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. खरोखरच की हे नुस्त्याक लागून आमकां तोंडान पोटान 4 अन्न वयता नाल्यार आमकां कोणाकूच वयचें नुस्तें हे तुमकां मेळपाचें ना. हांगा गुजराती लोकांक फक्त कितें जाला पनीर खावपाची संवय जाल्लेली आसा. हांगा पनीर नाका. हांकां सगळे व्हडले व्हडले उंदीर कसले जाय हांगा हे दर्या चोरून खावपाक. दर्या हो आमचो उरचो ना. हांव प्रत्येक हे गांवांत जे विलेजर्स आसा आनी दर्या कुशीक जे कोण कोण रावता न्हू प्रत्येकाक हांव विनंती करता आमी एकठांय जावया. जो पर्यंत एकठांय जायना नाल्यार आमकां कांयच जावपाचें ना. जर एकठांय जाले न्हू आनी डिवायड अँड रूल पॉलिसी हे भारतीय जनता पार्टी सरकार व्हडली रूल आनी पॉलिसी आसा. ही पॉलिसी ते हे करतले आनी आमकां सेपरेट करपाचें करता. आतां हांगा आमचे फिशरमॅन असोसिएशन शापोरान आमकां उलो केलेलो आसा. अख्ख्या गोंयच्या जनतेक हांव काणकोण ते पेडणे पासून जे कोस्टल बेल्टाक जे कोण आहा लोकांक हांव विनंती करता तुमी यात. आमकां आमची जाणटी बाजारांत पळयात तुमी नुस्तें विकतात कित्याक लागून हांगा दर्या कुशीक कितें तरी मेळटा म्हणून विकता. हेच भावनेन हांव येयल्लो आसा. दर्या कुशीक बंधन घालपाक सरकाराक अधिकार ना. पूण आमी हांगा निवडून दिल्लेले आतां वयरसून दिल्लीसून कोण ठरयतलो? कोण ते कित्याक ठरयता? आमकां हांगा कितें जाय? पंचायत बॉडीसून ठरोवपाक जाय. आनी पंचायत बॉडी ही सर्वश्रेष्ठ आसता. पंचायत बॉडी जर सर्वश्रेष्ठ आतां आमकां अजीत रॉय सांगता पंचायत ही आमचे पंचायत बॉडी व्हडली न्हू म्हणटा. अरे तूं IAS ऑफिसर कायद्यान तूं शिकलेलो कितें शिकलेला? पंचायत बॉडी जर सर्वश्रेष्ठ न्हू जाल्यार गांवाक अधिकारूच ना कसलो उलोवपाक. गांवच्या लोकांक अधिकार आसता आनी गांवांच्या अधिकारांसून जे सरपंच जे कितें ठरयता ते सर्वश्रेष्ठ आसता. आनी हांगाले सरपंच पंच मेंबराक हांव विनंती करता तुमी एकठांय जायात आनी हांगासून सगळ्या घडोवपाक तयारी करा म्हणून मागता. देव बरें करूं. लोकांनी एकठांय
त्याच्या बाहेर हांव म्हजें अल्वीन तुकाराम मालवणकर हांव चॅरमॅन हांगालो मागता अशें मागता की जे जनते कडेन सगळे आख्या गोंया कडेन एका जाती लागना काती लागना कांय लागना एका फक्त एकवट लागता एकवट जर तर आमकां हांगा गोंयांत जिवंक जाय आनी गोंयकारपण तर आमकां राखूंक जाय जाल्यार जे काणकोणचे पोत ते जे आमचे रिवर मांडवी रिवराचे ते आमचे साळ जशे आमचे केरी जे कोण पॉयंट जे दर्या कुशीक जे जावं कोणूय जावं ताका एका जात कात कांय ना जर तर आमकां हे गोंयांत जाय जाल्यार सगल्यांनी एक दीस ठरोवन सगळे जनतेन गोंय कितें आनी गोंयपण कितें पळय तें दाखोवन सगळे एकवट पणजे येवन सगळे गोवोरमेंटाक दाखोवंक जावं कित्याक आमी हे दिल्ले आहा सिग्नेचर इतकी आनीकूय आमचे कडेन हेजेर तेंच्यानी कोणाक कितेंच धाडूंक ना कांयच करूंक ना आनी कोणेंच एक्शन घेवंक ना आनी म्हणटा फक्त कितें हें तर 150 मिटर तर हांगाल्यान ओडून गेले जाल्यार गोंया उरलें कितें आहात गोंय 100 मिटर आनी 150 मिटर गोंया ओडूंक सोदता जाल्यार हेजो कायदो कितें आहा चिता जनता तुमचे कडेन मागता हात जोडून काबार करात हे सगळें तुमची ताकद म्हणजे सगळी एकवट येवन जाल्यारूच हें गोंय वाचतलें आनी आमची ताकद ना जाल्यार हें गोंय बुडटलें इतकेंच सांगून तुमचे कडेन देव बरें कर म्हणटा हांव पार्वती नागवेकर सगळ्यांनी हांगा प्रश्न मांडलो आसा प्रश्न कितें तो प्रश्न हांगा मांडलो आसा पण हांव साद्या सिंपल भाशेन म्हाज्या सगळ्या गांवच्या लोकांक मना पर्यंत साद्या भाशेन पोचोवंक जाय ही भाशा उलयता हांव 3-4 वर्सां पयलीं पंचायतीन ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक हांव आसली आनी त्या ग्रामसभेक म्हाका अशें कळ्ळें की आमचो जो दर्याची एरिया आसा मॅप जो नक्षा आसा तेतून बदल जाला सो त्या बदलाक लागून आमी सरपंचाक मेळ्ळी आनी आमी आमची जी हे आसा बायोडायवर्सिटीची जी कमिटी आसा त्या कमिटीचेर हांव मेंबर आसा आमी सगळीं जाणां एकत्र जावन आमचे चेअरमॅन हांगा आसा मायकलजी सगळीं जाणां एकत्र बसून आमी तो मॅप मागून घेतलो आनी आमी हॉलान बसून तेचेर स्टडी केली तर आमच्या स्टडीक आमकां अशें दिसून येयलें की जी दर्याची एरिया आसा दर्याची जी बॉर्डर आसा त्या मॅपान अशें मेन्शन केलां की लोक वस्ती हांगा ना दर्याच्या एरियेक जी आमची घरां आसा थंय तेंच्यांनी त्या मॅपार अशें मेन्शन केलां की लोक वस्ती हांगा ना हांगा प्लेन एरिया आसा आनी दुसरो पॉयंट की हांगा 2 जेटी आसा एक वागाथर जेटी दाखयल्ली तेंच्यांनी आनी ही एक जेटी दाखयल्ली सो हेचेर आमी आवाज उठयलो आनी 2 पॉयंट आमी बरोवन घातले काम करूंक ना ह्या गांवच्या लोकांनी हेचेर अशें ना आमी 3-4 वर्सां पयलीं ह्यो इशू हाताळटा बलभीम मालवणकर तेच्या फाटल्यान भरपूर धांवले आतां पासून 6 म्हयन्या पयलीं आमी फॉर्म्स भरून ह्या लोकांचे हांगा वस्ती आसा हे सिद्ध करपाचे फॉर्म्स आमी गव्हर्मेंटा कडेन दिले आनी जर आमचें कितें पावोंक ना अशें म्हणटा जाल्यार हांव एक सांगता दुसरो मॅप येयलो जेन्ना दुसरो नक्षा येयलो त्या नक्षान सरकारान 2 जेटी आसले थंय 1 जेटी कॅन्सल करून 1 जेटी दाखयली सो जो आमी कितें प्रश्न हांगा मांडलेलो तो सरकारा कडेन पावलो हेची पावती म्हाका मेळ्ळी दुसरें सांगता जर तेंच्यांनी जेटी दाखयली जाल्यार लोक वस्ती कित्याक दाखोवंक ना आमी हांगा रावता म्हणून आमीच हे एप्लिकेशन घातलेलें न्हू हांगा 2 जेटी ना 1 जेटी आसा म्हणून म्हणजे आमी मनशां हांगा रावता म्हणजे हांगा मनशां रावना हे सरकार थंय कित्याक दाखोवंक सोदता ह्यो केंद्र सरकार जो आसा हे कित्याक थंय दाखोवंक सोदता आनी हेचें उत्तर आमकां जाय आसा आनी हें जें कितें चल्लां ते थोडे दीस ते स्थगीत करचे आनी जें कितें चल्लां आनी जें कशा पद्दतीन आसतलें ते पंचायतीन तेंच्यांनी धाडचें आनी सगळ्यांक हे करचो मांडणी करची आनी सगळ्या लोकांक सांगचें अवेअरनेस करचे तेचे ही माझी एक रिक्वेस्ट आसा सरकार फोटो मारत नाही जेटी असे